वास्कोच्या कदंबा बस स्टँडाची सामकी चवथिकाय जाल्या। इतले वर्सां धुल्लान माखिल्ल्या ह्या बस स्टँडाच्या रस्त्याचें हालींच डांबरीकरण जाल्लें आसा। पावसान लेगीत लोकांक खूबच त्रास सोंसचे पडटात अशें थळावो आमदार दाजी साळकारान सांगलें। मात केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी गोंयच्या 4 शारांतले बस स्टँड हें आतां बस पोर्ट करपाचें आश्वासन दिल्लें, जातूंत वास्कोचोय आस्पाव आसा अशी म्हायती वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान दिली। वास्को बस स्टँड आम्ही पहिला की खूप वाईट अवस्थेन आसा। आम्ही हालींच ताका टारिंग बिरिंग केला, नाल्यार हाजे पयलीं तो एक मायनिंग एरियाचो बस स्टँड असो दिसतालो आनी खड्डे पडिल्ले, लोकांक खूब त्रास जातालो, पावसान जाल्यार चड त्रास जातालो। आज आमच्या सरकारान ते सगळें टारिंग करून आज ते स्मूथ रायड आसा म्हणून आमी रिडेव्हलपमेंटचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन हाडलो। तेन्नाच आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इंडियन मिनिस्टर नितीन गडकरीजी गोंयान आयिल्ले आनी ताणें सांगलें की हे सगळे मेन सिटींचे बस पोर्ट्स आसा ते आपण टोटली बस स्टँड बस पोर्ट म्हणजे एअरपोर्ट कसो आसा तशें बस पोर्ट आपण करून दिता आनी प्रायोरिटीचे ताणें 4 घेतले। म्हाका दिसता मडगांव, पणजे आनी वास्को 4 बस पोर्ट ताणें प्रायोरिटीचेर घेतल्या। सो काळांतरान आमकां बस पोर्ट मेळटलो, कांय ताचो प्रोसिजर सुरू जाला आनी खूब आमी फाटीं लागले। आज डिमांड्सान पसून हांव तो इश्यू रेज करतलो कित्याक वास्कोकारां खातीर वास्कोचो बस स्टँड फूल मडगांव तालुक्याचे लोक बस स्टँड वापरतात आनी ताच्या खातीर एक बरो बस स्टँड जावचो, मडगांव तालुक्याक एक बरो बस स्टँड।